सो कितल्या दिसाचो रिमांड दिला सर? 8 days. येस. आणि कोण आहा सर सस्पेक्टेड? ओके. सो शोध चालू आहा सर तेंचो? येस. तर कित्याक लागून झगडी कित्याक लागून आशिल्ली? मारपाचें कारण कितें आशिल्लें सर? कितें रिवेंज बीन घेतला तुमी तेजो? काल सांजे वेळार 5:30 ह्या वेळार कोलवाळे चिखले हांगासर एक असॉल्ट केस जी आसा ही कोलवाळे पुलिसांनी रजिस्टर केली. अशें कळून येता की मानसवाडो हांगासर रावपी जो 60 वर्सांचो जाणटेलो आसा कृष्णा नायक हाचेर काही भुरग्यांनी मारहाण केली आनी तेतून तो गंभीर जखमी जालो. अशें कळून येतालें की हे जे भुरगे आशिल्ले हे कृष्णा नायकाची जी काही पयलींची तिडक जी आसा ही तेंचेर काडलेली आसा. कृष्णा नायक जे आसा हे मानसवाडो हांगासर रावपी आनी त्या एरियेनूच काही जे भुरगे जे आसा हे थंय सदीत सोरो पिवपाक, सिगरेटी ओडपाक तशेंच गाडयो फास्ट चलोवप तशेंच सायलन्सराचे आवाज काडप अशे वेगवेगळे लोकांक त्रास जावपा सारखे कृत्य ते थंयसर करताले. आनी जे कृष्णा नायक आसा हे त्या भुरग्यांक सदांच थंयसर आडयताले, तांकां ते विचारपाक वयताले. ह्याच तिडकेच्या भारांत जे काही भुरगे आशिल्ले तेंच्यांनी काल सांजाव सेलिब्रेशन जाल्या उपरांत 5:30 ह्या वराचेर जेन्ना कृष्णा नायक तांकां त्या जाग्याचेर मेळ्ळे तेन्ना ह्या भुरग्यांनी तांकां थंयसर पयलो आनी तिडकेच्या भारांत कृष्णा नायकाक तेंच्यांनी जबर मारहाण केली. दाण्यांनी तशेंच फातरांनी असो वापर करून कृष्णा नायकाक तेंच्यांनी गंभीर जखमी तशेंच इंजर्ड केले. हो आवाज जेन्ना शेजाऱ्यांक तशेंच कृष्णा नायक हांच्या फॅमिलीक कळ्ळें तेन्ना तेंच्यांनी ताबडतोब थंयसर धांव घेतली. हो असॉल्ट जेन्ना जाताली तेन्ना सोडोवपा खातीर जेन्ना कृष्णा नायकाची फॅमिली थंय पावली तेन्ना त्या भुरग्यांनी कृष्णा नायकाच्या फॅमिलीकूय थंयसर जबर मारहाण केली, तांकांय थंयसर इंजर्ड केले. जे भुरगे आशिल्ले ते थंयच्यान फरार जाले आनी फरार जातकूच जी फॅमिली आशिल्ली तेंच्यांनी कृष्णा नायक आनी बाकीचे जे इंजर्ड आशिल्ले तांकां घेवन म्हापशेच्या आजिलो हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर व्हेले. जो कृष्णा नायक आसा हो गंभीर जखमी असल्या कारणान आजिलो हॉस्पिटलांतल्यान कृष्णा नायकाक GMCन प्रिफर केलें. मागीर लेट नायट अशें कळून येयलें की जेन्ना GMCन कृष्णा नायकाची उपचार चालू आशिल्ले तेन्ना 11 ते 11:30 ह्या वराचेर कृष्णा नायक मरण पावले. जी कृष्णा नायकाची जी फॅमिली आशिल्ली ह्या असॉल्टाचेर कोलवाळे पुलीस स्टेशनार तेंच्यांनी कंप्लेन केली. कंप्लेनीच्या आधारीत कोलवाळे पुलिसांनी मर्डर केस जी आसा ही रजिस्टर केली. जेन्ना तांकां कळ्ळें की जो कृष्णा नायक आसा हो GMCन उपचार करता चालू आसतनाच मरण पावलो. जे भुरगे फरार जाल्ले ह्या असॉल्ट केसीन जे कोलवाळे पुलीस तेंची शोधाशोध करीत आसले लेट नायट ह्या असॉल्ट केसीन 2 जाणांक कोलवाळे पुलिसांनी आपल्या ताब्यान घेतले, तांकां डिटेन करून दवरले आनी लेट रातचे तेंचें मेडिकल एग्जामिनेशन केल्या उपरांत तांकां कोलवाळे पुलीस स्टेशनार डिटेन करून दवरले. आयज सांजचे JMFC कोर्टान तांकां प्रोड्यूस केले आनी तांकां 8 दिसाची पुलीस कस्टडी सुनावली आसा. ह्या असॉल्ट केसीन आनी जे काही सस्पेक्टेड जे अक्यूज आसात तेंची शोधाशोध कोलवाळे पुलीस करीत आसात. सध्या हो जो मर्डर जाल्लो आसा हेची सध्या इन्वेस्टिगेशन आनी तपास जो आसा जे शोधाशोध जे आसा बाकीचे सस्पेक्टेड अक्युजांची हे कोलवाळे पुलीस करीत आसा. तुम्ही पळयतात GNH. अरे उस प्लान का क्या हुआ? इस वीकेंड पे चले क्या? गाइस, हिमाचल और केरला? नहीं यार, इट्स टू कोल्ड. तो फिर गोवा चले क्या? ओके, लेट्स गो फॉर इट. डन? डन. फ्लाइट टिकट्स तो बुक हो गई है. पर वहाँ घूमेंगे कैसे? रेंट कार बुक करें? ओके. ओके.
अरे यार ये तो बहुत एक्सपेंसिव है. अरे हाँ, गोवा है यार, बाइक ले लेते हैं. ओके. भैया हमें रेंट बाइक देखना है, कुछ नया, पावरफुल, स्टाइलिश. कितना दिन के लिए चाहिए? 2 दिन के लिए. तो ये वाला लीजिए, होंडा का डिओ 125 ओह सीसी। नाइस. The all-new Honda Dio 125. Bold design, powerful 125cc performance, and smooth rides made for Goa. रेंट कार नहीं लिया वो बेस्ट डिसीजन था. बहुत ही कंफर्टेबल राइड थी और काफी स्टाइलिश भी है. और हैंडलिंग भी स्मूथ है. ऑल्सो इट वॉज अ ग्रेट फन. यस. Honda Dio 125. Rent it, ride it, live Goa.